आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. देव बरी सांज दिव सर आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक. आम्ही दोघी शेजारा रिलोडेड ह्या कार्यक्रमाक आतुरायेन राखून रावल्या तुमकां हांव शांतीप्रिया तशेंच अविनाश आमच्या दोगांयचे तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आज कोणचो विशय आसूंक पुरो, कसली सवाल आसूंक पुरो, आमकां कॉल कनेक्ट जावंक पुरो गी, सवाल कश्टांचे आसूंक पुरो गी या सुलाभ असली पुरो सवाल तुमच्या मतींत आसूंक पुरो. पूण आयचो विशय प्रस्ताव करच्या पयले आमकां सदांच ह्या कार्याक पाठिंबो जावन आसचे स्पॉन्सर्स तांच्या विशयान सांगचे तर सर विजेतांक विंचून आयिल्ल्या विजेतांक युनिटी हॉस्पिटल, पयल्या विजेताक युनिटी हॉस्पिटल तांचे तो फ्री हेल्थ चॅकअप मेळटले. तशेंच दुसऱ्या विजेताक मानस वॉटर पार्क हांचे फ्री गिफ्ट वाउचर तुमकां फावो जातले. आनी तशेंच उपरांतल्या विजेतांक ला केनस केक शॉपांत एका वर्साची वॅलिडिटी थंयसर तुमी केक ऑर्डर करियेत. आनी तशेंच चवथ्या विजेताक आयडियल चिकन तांचे तोंड फ्री गिफ्ट वाउचर तुमकां फावो जातले. आनी तशेंच रेक्सिन सेंटर डॉन बॉस्को हालो कडेन आसा ते तांचे तोंड फ्री गिफ्ट वाउचर तुमकां फावो जाता. आनी वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग कंकनाडी हांचे तोंड लास्ट विनराक फ्री वाउचर फावो जाता. मोगाचा वीक्षकांनो फाटल्या 1.5 म्हयन्यांतावन लागीं आमचं हे नवें कार्य आमी दोगी सजरा रिलोडेड आमी दोगी सजरा कार्याचो तिसरो आवृत्ती तुमी पळोवन आसात. भरपूर मोपाचो पाठिंबो तुमी आमकां दिल्लो आसा. हर एका अंगड्यार एक नवो विशय घेवन आमी तुमच्या मुखार हें कार्य सादर करनासा वाचता. तर आयच्या अंगड्याचो विशय खंयचो म्हणल्यार तुमच्या सवालाक जवाब आमचे इतिहास. मोगाच्या वीक्षकांनो आमकां हर एकल्यांकी एक इतिहास आसा. जावंक पुरो वैयक्तीक जावन म्हाका वा शांतीक वा तुमकां, तशेंच आमच्या कुटुंबाक आसूंक पुरो वा आमी जियोवच्या समुदायांत त्या समुदायाक वा आमच्या धर्माक वा आमी वावर करच्या एका कंपनीक आसूंक पुरो वा एका संस्थ्याक आसूंक पुरो, तशेंच आमी जियोवच्या ह्या मंगळूर शहराक एक इतिहास आसा, आमच्या राज्याक इतिहास आसा आनी देशाक इतिहास आसा. विशेश जावन आयच्या अंगड्यांत आमी आमच्या मंगळुरी क्रिस्तवाच्या इतिहासा विशयांत उलयतले. हांव आमच्या मंगळुरी क्रिस्तवांनी आमच्या मलगड्यांनी जाय तितली देणगी आमकां दिल्ली आसा आनी आपणाची धर्म तशेंच आपणाचो समुदाय सांबाळून उरच्या खातीर जाय तितली मिनत ताणें काडिल्ली आसा. हांच्या समेस्तांचो उल्लेख करन आयचो अंगडो आमी सादर करन आसा. आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 7वो अंगडो. ह्या कार्याक तुमी उलो करियेत. ह्या अंगड्यांत 3+1 एक 4 सवालां तुमकां आसतलीं. 3 सवालांक तुमी आमकां उलो करन जवाब दिवयेत. सांगात आस एक वॉट्सॅप सवाल आसतले आनी ह्या वॉट्सॅप सवालाक तुमकां एका हफ्त्याचो वेळ आसतलो. एका हफ्त्या भितर तुमी त्या सवालाक जवाब आमकां धाडून दिवयेत. तर पयलो कॉलर कोण, पयलो उलो कोण करता म्हूण पळोवच्याक आमी आतुरायेन राखून आसा आनी देरेबैल तावन जेसीबाय लायनार आसा. हॅलो, नमस्कार जेसीबाय. नमस्कार. जेसीबाई तुमचे व्याप्त कितें कितें करता तुमी? हाऊस वाईफ. सो तुमी हाऊस वाईफ, घर तुमच्या घरा कोण सक्कट आसा तांची तुमी जतन घेतात न्हय? तुमकां 9 to 5 जॉब म्हणून ना? ओके जेसीबाई, आयचो अंगड्याचो विशय कळलो गी? ओके, ओड ना, प्रॉब्लेम ना. तुम्ही शिकोवन आसतना तुमकां खंयचें फेवरेट सब्जेक्ट म्हण आसलें गे? तशें पण काय ना, आम्ही दिसले म्हणून शिकवना. ओड ना. आयचो अंगडो आमच्या इतिहासा वयर
विशेष जावन मंगळुरी क्रिस्तांव समुदायाच्या लोकांचा इतिहासावर आयचो अंगडो आसा. पयले सवाल कितें म्हण पळया. तुमचा टीव्ही पडद्यार येता आनी सवाल आमी वाचून सांगता. ओके. आणि ते सवाल जावन आसा मंगळुराक हैदर अलीन दिल्लें नांव कितें. परत एक पटी मंगळुराक हैदर अलीन दिल्लें नांव कितें. आणि हाचे ऑप्शन्स असे आसात. पहिले मायकला, ऑप्शन बी कुडला, ऑप्शन सी कुरियाल आणि ऑप्शन डी कोडियाळ. हे सांगा चला. माईकला म्हणटात गे. वय. हैदर अली विशयांत आयकला मू. हैदर अली नाव मायकला. हैदर अलीन आढळते सलूच्या त्या संदर्भार आमच्या मंगळूर शहराक दिल्लें नाव कितें म्हणटा तुम्ही. ये मायकला म्हणटात. ओके, 3 पुटी आमी विचारले म्हण दिसता. Yes. 3 पुटी मायकला तो म्हणा. तुमचे जाप कितें म्हण तुम्ही सांगला ते आमी लॉक करता. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो आसा बचपे तावन लिनेट लायनर आसा. हॅलो 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 लिनेट बाय. सी 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 घाले जवाब. सवाल कळलेंगी तुमका. मंगळूराक वय, वय. सी 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 घाले आन्सर सांगा तुम्ही. जवाब सांगा. कुडला. सी कुडला गी. सी कुडला नातले. ऑप्शन ए कोडियाल. मायकला, ऑप्शन बी कुडला, कुरियाल कुरियाल. ओके कुरियाल म्हणतात गी. कॉन्फिडंट आसा तुम्ही. वय वय. लिनेट बाय असा गेला येणार. वय वय असा. हा ओके फाईन. तुम्ही ऑप्शन सी म्हणून सांगला इल्ले अर्जंट आल्ले बरें दिसता. डायरेक्ट हिथंय आयकनासतना सी सी म्हणलें. देव बरें करून कॉल केला का. ओके थँक्यू. येस. येस. मुकलो उलो लायनर आसा देरेबेल तावन ऑल्विन रस्किना. ऑल्विन सर नमस्कार. नमस्कार. ऑल्विन सर, मंगळुराच्या इतिहासा विशयांत कितें तुमकां तुम्ही आयकल्लें कितें आमकां आमच्या सांगात सांगूंक आशा येतात गे. ना आम्ही तिथले विशेष काय ऐकूना नाही. वय गे. तर मंगळुराक कितें नांव आसलें म्हण कळीत आसा न्ही. मायकला म्हणल्यार गोत्ता म्हाका. फर्स्ट ए. हा मायकला म्हणलें कळीत आसा. तर आमी विचारल्या सवालाक जाप मायकलाच गी. वय 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 मायकला म्हणटात न्ही. वय. तर हाची सारखी जवाब ऐकून शाकिल्ले राखून रावा. देव बरें करूं तुमच्या कॉलाक. ओके ओके ओके. देव बरें करूं. मुकलो उलो मोडांका पुतावन मोंती लायनर आसा. हॅलो मोंती बाय नमस्कार. नमस्कार. मोंती बाय आयचो दीस कसो आलो. इल्ले गजाली करया सवालाक वेचा की पयले. ओके करूया. कितें म्हणटात कसो आलो आयचो दीस. पावस आल्लो की मोडांका पुत. पावस आसलो बारी थंड थंड. थंड रेड अलर्ट अनाउन्स केला न्ही. वय. तुमचं ते आवरण येता की काय. ना ना आमकां आवऱ्या हांगा देवाच्या दयेन. ओके जाऊन दी बरें. आमच्या मंगळुराच्या इतिहासा विशयांत आमी आज उलोवन आसा. इतिहास म्हणल्यार तुमकां पसंद गी. इल्ले पसंद. इल्ले पसंद. तुमची व्याप्त कितें कितें करतात म्हणी सारयत गे. हांव घरात आस. ओके तुम्ही घरात असे तर तवळ तवळ थोडी बुक आनी वाचची सवय आसा म्हण पाती येता हांव. सवालाक या. सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें. ओके लायन cut बहुशा जालें. डिस्कनेक्ट जालें म्हण हांव चिंता. मुकलो उलो आसा बेंदूर तावन फ्रँकलिन लायनर आसा. हॅलो. फ्रँकलिन नमस्कार. नमस्ते नमस्ते मॅडम. कशे आसात तुम्ही. हा भलायकी. तुमची व्याप्त किती. म्हणजे जॉब ड्रायव्हिंग ड्रायव्हिंग. ओके आयच्या दिसाक तुम्ही राखून रावल्यात की आम्ही दोघी सजरा कार्यक्रम पळोवंक. खंडित 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 खंडित. ओके दॅट्स नाईस. आज तर इतिहासा विशयांत आमी उलोवन आसा. इतिहासा विशयांत तुमकां इंटरेस्ट आसा गी. असा इंटरेस्ट आहा तितलं सर काही ना. ओके ओके. तर आमी आता पहिल्या सवालाक या. या फर्स्ट वन दिसता म्हाका. मंगळुराक हैदर अलीन दिल्लें नांव कितें. मायकला कुडला मायकला कुरियाल मायकला आनी कोडियाल. मायकला. मायकला म्हणटात गी. वय रे. कितल्या जाणांक विचारला तुम्ही. आणि नाव बा शुअर कित्याक रे तो हैदर अली मुस्लिम आसलो. हा तिजो मायकला चान्स. तशें मायकला म्हणजे चान्स आसा. मंगळुराक दुसरी नांवां आसात थोडी कळीत आसा की थंयसर तरी 4 नांवां सोडून. आसा कुडला आसा कोडियाल आसा. कोडियाल सांग क्रिस्तांवान सांगतात. कुडला हिंदून सांगतात. आणि दुसरी लोक सांगते. मंगळापुरम म्हणलें नांव आसा मंगळुराक. खंयच्या भाशेन सांगयात गी.
ಮಂಗಳಾಪುರ ಕೇರಳ ಅಂತಲೇ ಮಂಗಳಾಪುರ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಮಂಗಳಾಪುರಂ आमच्या मंगळुराक पळयतात वय वय मंगळापुर देव बरें करूं मानेस फ्रँकलिन उलो केल्लाक अशेंच मोग आसूं दी मुकलो उलो तಣ್ಣೀರ್ बावी तावन स्वीडल लायनर आसा हॅलो स्वीडल हॅलो स्वीडल लागीं पयलें उलय लागीं हा उलयला ओके आमच्या कार्याक परत तुमकां लायन मेळ्ळा 16 जण म्हणटात कॉल मेळना म्हूण सांगतात आमी गेल्ला थंय पुरा कितें म्हणटात तांकां कशें तांणी कॉल try कनेक्ट करीत जावन काले करीचे म्हणटात मस्त होती ट्राय करीते कॉल कर मस्त पुटी ट्राय करची एक पुटी कनेक्ट जावन कितले पुटी कॉल करतात तुम्ही एक 3-4 पोटी करतात मिनिमम 3-4 पुटी न्ही हा वय वय ओके आज आमच्या इतिहासावयर सवाल पळया आणि जबाब कितें म्हण सांगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी कितें कुरियल. कुरियल कुरियल. गे वय वय ऑप्शन सारकी जाप म्हणटात गे तुम्ही वय वय सरकी जाप या गेस केले तुम्ही ना ना सरकी जाप ती सारकी जाप म्हणटात गे मायकला वय, नाही वय. गे 16 जणांनी मायकला सांगले ना ना मायकाला नाही जाम पुरो ओके कुरियलाच सांग. कुरियल म्हणटात गे देव बरें करूं देव बरें करून कॉल केल्लाक मुकलो उलो बिकर्न कट्टे तावन लवीन लायनर आसा हॅलो हॅलो सो लवीन गी कळूना म्हाका लविन डिसोजा लवीन डिसोजा न्ही लवीन डिसोजा आमच्या तूं मंगळूर सोदत जल्मा जावन मंगळूर तावन वयन मू वय वय सर ओके मंगळुरा विशयान कितें सांगू कशें तें मंगळुरांत काय ना मंगळूरचे जाय तितले विशय सांगू आसा मंगळुरा विशयांत वय 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 दुसऱ्या सिटीक आनी आमच्या मंगळूर शहराक वय मंगळूर शहरांत रावचे तुमकां खुशी भोगता गी वय आमकां खुशी बघता वय आमचो गांव नाही गे वय आमचो तो गांव आमचो मंगळूरचो तो गांव वय येस तर मंगळुरा विशयांत इतिहास तुम्ही आजच्या पयलीं आयकला गी ना आमी फर्स्ट टायम आयकोनचे वय आमी हांगाच आसा मंगळूरच्यान तसो 50 वर्सांच्यान आसा मंगळूर 50 वर्सां तुम्ही मंगळुरांत आसात वय, वय, 50 वय. वर्सांचा की 12 वर्सांची आदली गजाल लागीं 200 वर्सांची आदली गजाल त्या आदल्या गजाला विशयान सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आयला जबाब कितें म्हण सांगा जबाब मायकला म्हणून सांगून मायकाला म्हणटात न्ही? मायकला म्हणून सांगून जबाब आनी आन्सर 3 ऑप्शन आसात एक पडी सारकें पळया बदलूंक असलो अवकाश करून दिता ना ना कुडलायनी कोडियालनी मायकला ये मायकला म्हणून हे मायकाला म्हणटात वय, तुम्ही वय, मायकाला वय, म्हणून वय, कितले कॉन्फिडंट वय करेक्ट आन्सर तुमच्या वय, आन्सर correct कन्सिडर करता हांव. ओके सर ओके देव बरें करून कॉल केल्लाक मुकलो उलो आसा बिकर्न कट्टे तावन लवसन नमस्कार हा गुड इव्हनिंग लवसन नमस्कार गुड इव्हनिंग सर येस गुड इव्हनिंग लवसन तुका हर एका बोटी कॉल मेळटा म्हण दिसता ना आमका ऍक्च्युली अप्रूव्ह मेळचे अप्रूप मेळची गे आपण म्हणल्यार हर एका बुधवारा मेळटा म्हण नाही गे वय वय आमका म्हणून बारी कष्ट आम्ही ट्राय करचे ट्राय अँड ट्राय अंटील यू सक्सीड लवसन भोव बरें आनी मुकल्या दिसांनी दुसऱ्यांक हेरांक इल्लो अवकाश करून दिजे जायत गे शुअर नो प्रॉब्लेम सवालाक जाप कितें म्हण सांग म्हाका म्हणजे मंगळूराक हैदराबादीन दिल्लें नांव कितें मायकला मायकाला म्हणटाय हैदर अली विशयांत आयकलाय हाच्या पयलें वय आमका म्हणून आम्ही ते पुरो हां सांगा कोडियलांचो जल्म लाव हां तसे जाऊन आमचा विषय दिल्ले गोत्ता हां आमच्या कोडयाळाक हेर नांवां आसात सबार नांवां आसात थंयसर दिल्ली 4 नांवां सोडून दुसरी खंयची म्हणटाय गे म्हाका ना म्हाका ऍक्च्युली म्हाका नंतर म्हाका आन्सर दिसता म्हाका दिसता मायकला दिसता तुमकां मायकाला तो म्हण बघता न्ही वय वय सर वय लॉक करा जाता जावं दिला वचून देव बरें करून कॉल केल्लाक मुकलो उलो फजीर तावन लिगोरी लायनर आसा हॅलो लिगोरी बाब नमस्कार नमस्ते लिगोरी बाबाचे जेवण आनी जालें गी जेवण जावन आनी जायचे आनी जायचें न्ही कार्य पळोवन कार्य जाल्या उपरांत जेवचें गी म्हणून वय कोण पुरो आसात घरा घरा म्हणजे वकाल आसा आणि म्हणजे धूव आसा ओके आसा टाइम गेला हां आता इतिहासा विशयान कोणाक आसक्त आसा तुमच्या घरांत जस्ट इल्लेले हे आसता वस्ता बूक बरा कोणाक तुमी गी आमी वस्ता बूक बरा ओके तर मंगळुराक आता हैदर अलीन दिल्लें नांव कितें सांगता तुमी ये ऑप्शन ये मायकला मायकला हाच्या विशयान तुमी वाचला गी बुकांत मुस्लिम चड आसले न्ही तांणी उलोवन ते मायकला म्हणून जावं दी देव बरें करूं उलो केल्लाक अशेंच मोग आसूं दी
शांती मंगळूराक विविध नांवां आसात जावंक पुरो मंगळूर म्हूण आमी इंग्लिशान सांगता मंगळूर म्हणून आमी कन्नडान सांगता तशेंच तुळूंत कुडला म्हूण सांगता आनी कोंकणीर कोडयाळ म्हळ्यार तशेंच मंगळापुरम म्हणून मल्याळमांत आनी अशें साबार भाशेंत विविध नांवां एकच जाग्याक मंगळूराक आसा म्हणच्याक जाय की आमी ह्या मंगळूरांत जियेत आसतना आमी अभिमान पावत जाय कार्य आमी मुखारसून व्हरता आसतना ह्या हफ्त्याचे सवाल कितें म्हूण पळया आमच्या इतिहासा वयर ह्या हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. आणि सवाल अशें आसा हप्त्याचे मैसूरचो वाघ टिप्पून कितल्या वर्सांची राजवटकी चलयली. मैसूरचो वाघ म्हणटात आमी टिप्पूक ताणें कितली वर्सांची राजवटकी चलयली. ऑप्शन ए आसा 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17 आणि ऑप्शन डी 20. ह्या 4 ऑप्शन्सा पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. एका हफ्त्याचो वेळ तुमकां आसा आनी व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर 9380043073. तुमी तुमचे फोन यूज करण्यासर स्कॅन केल्यार त्या QR कोडाक स्कॅन केल्यार तुमकां डायरेक्ट व्हॉट्सॲपाक वेता आनी जबाब धाडटा आसतना तुमचें नांव घाला ताचे उपरांत तुमचो गांव आनी तुमचे नंबर दाखल घाला कोणाच्या नंबराक कॉलिंग नंबर घाला ताचे उपरांत सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां एका हफ्त्या भितर व्हॉट्सॲप करचें. आता आयला वेळ पयल्या सवालाक जाप करची म्हळ्यार पळोवचें. तर तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर आता पयले सवाल तशेंच जबाब दिसता आनी ते सवाल जावन आसा मंगळूराक हैदर अलीन दिल्लें नांव कितें आनी हाची सारकी जबाब जावन आसा कुरियाल. कुरियाल म्हळ्यार रायाचे कोटे म्हणून अर्थ. साबार जाणांनी हैदर अली म्हणून आयकूनच मैखला म्हणून जबाब गेस केल्ली आसा. मैखला ब्यारी भाशेंत मंगळूराक आसचें नांव आनी मंगळूराक लागीं 9 नांवां आसात विविध भासांनी. थोडी नांवांची उल्लेख केल्ली आसा आनी ताच्या सांगाता संस्कृतांत मंजारून म्हणून सांगता आनी अरेबिकांत मंजिलोर म्हूण सांगता आनी आमच्या कोंकणींत कोडियाल म्हूण सांगता. पूण हैदर अलीन सांगलें कुरियाल म्हणजे रायाचे कोटे आनी सारके जबाब दिल्ल्यांची नांवां येदोळूच आमी दोगी सजरा हाच्या लकी बावला गेल्यांत कार्याच्या अखेरीक विनराक इनाम जिखचो अवकाश आसतलो. आनी आदल्या हफ्त्यार आमी एक व्हॉट्सॲप सवाल विचारल्लें आनी साबार जाणांनी आमकां जापी धाडल्या. तर सारकी जबाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ. आदल्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसले मोगाचून आदल्या हफ्त्यांत आमी भारताच्या संविधाना विशय नांगडो काडिल्लो आनी भारतांत संविधान दीस 10 तारखेर संभ्रमता आनी सारकी जबाब आसा नोव्हेंबराची 26 तारीख आनी साबार जाणांनी आमकां सारकी जबाब दिल्ली आसा. आनी नोव्हेंबराची 26 तारखेकच कित्याक आमी संविधान दीस आचरता म्हळ्यार तो दीस भारतांत संविधान स्व अर्पण केल्लो दीस. आमी आमचें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट केल्लो दीस म्हूण सांगता आनी आमचें संविधान जारी जाल्लो जानेवारीची 26 तारीख 1950 इस्वेंत आनी 2015 इस्वेंत संविधानाची मौल्यां आमा सोमेस्तय सगळ्या लोकांतय जिवाळ दवरून आनी हर एकल्यांक पावोवच्या खातीर हर एका वर्सा ह्या दिसा संविधान दिवस वा कॉन्स्टिट्यूशन डे वा भारताचो संविधान दीस म्हणून आचरण करन आसा आनी सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां दिल्ल्या पैकी हांकां इनाम फावो जाता. आनी विजेत्यांची नांवां हे परी आसात बेन्नी बेंजन पदव नमन बाळोक जेसू मैन्याळे मतायस डिसोजा विजयाडका दैविक अमृत मैन्याळे जोसेफ डिसोजा मोगरनाड आर्सो मैन्याळे रिनल कुवेलो गुरपूर कैकंबा उजवाड पंद्राळे ग्रेगरी फेर्नांडिस मियार कारकळ आमसो संदेश मैन्याळे रिशल मोंतेरो वामंजूर रेगिस्तानांतले फूल फ्लाविया आल्बुकराचे कोंकणीक अनुवाद केल्लो हो बूक जीतन नाझरेत केसरगद्दे बेळवाय किमू वापुरबायसो स्टॅनी बेळसो काणयेचो पुंजो तशेंच ग्रेसिल्ला मिनेजस कणंजार कारकळ हांकां सेवक मैन्याळे लाभतले. विजय जाल्ल्या सर्वांक आमी अभिनंदन पाठयता. कोणाच्या नंबर वा कोणाच्या एड्रेसाक तुमची वर्गणी धाडी जाय म्हणून येदोळचो तुमच्या टीव्ही पडद्यार दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करचो आनी आमी ह्या कार्यातावन वर्गणी दिवचो उद्देश आनी हर एका पत्रांच्या मुखेल्यांचो उद्देश इतलोच जावन आसा तीन पत्रां वाचप्यांक पावत जाय म्हूण आनी वाचप्यांक पावीत करच्याक सर्व विजेत्यांनी आमकां सांगात दिवचो. तर आमी दोगी सजरा रिलोडेडच्या 7व्या अंगड्यार आमी आसा वाचता आमच्या इतिहासा वयर आमी उलोवन आसा. मुखलो उलो हांगासर आसा निडोडी तावन विल्मा लायनर आसा. विल्मा नमस्कार. नमस्कार. निडोडीन कितें करता तुमी?
घरात असते. सो घरात आसचें. आज आमी आमच्या इतिहासा वयर उलोवन आसा. मंगळूरच्या इतिहासांत आढळते चलिल्लें कोणाचें नांव सांगशात गी म्हाका? आसात गी लायनार? वय वय. ओके. आमच्या मंगळुरांत हैदर अलीन आढळते चलिल्लें आसा, तशेंच टिप्पूनी आढळते चलिल्लें आसा. ह्या विशयान तुमी जाणात वय मो? सांगे. ओके. तुमकां सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. सवाल पळया. दुसऱ्या सवालाक पयलो उलो तुमचो. आनी सवाल अशें आसा, टिप्पूच्या बंदडेंत बचाव जावन फाटीं येता आसतना आमच्या पुर्वजांनी दिरवीं सांबाळन हाडलेलीं आसात. 2 दिरवीं आसात. ती दिरवीं खंयची? टिप्पूच्या काळार टिप्पू आढळत्याक आयल्या उपरांत क्रिस्तवांक जाय तितली दगदवणी दिल्ली आसा, कश्ट दिल्ले आसा. आमच्या पुर्वजांनी मालगड्यांनी जाय तांचें रगत वारयल्लें आसा आपणाचो जीव राखच्या खातीर, तशेंच समाज आनी समुदाय राखच्या खातीर. आनी त्या संदर्भार आमच्या पुर्वजांनी 2 दिरवीं सांबाळन शाबितायन हांगासर फाटीं हाडलीं आसात. ती खंयची आसूंक पुरो? घुमटा आनी नास, मायभास आनी बावर्त, वोवयो आनी वेर्स, पोल्का आनी बायला नास. कितें घुमटा आणि नाच. घुमटा आणि नाच. घुमटा आनी नास म्हणटात. घुमटा आयकूंक मेळ्ळां गी तुमकां? वय. ओके. देव बरें करूं. उलो केल्ल्याक जबाब कितें म्हण पळोवचाक राखून रावा. मुखलो उलो आंबेंबळ तावन जॉनी लायनर आसा. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार जॉनी. नमस्कार. कशे आसा तुमी? आम्ही हुशार आसा. हुशार आसात. व्याप्त कितें तुमची? हांव रिटायर्ड. रिटायर्ड खंयच्या? ओके. रिटायर्ड खंयच्या विशयान कळ्ळी तुका? रिटायर्ड लायफ. पयलें फॉरेन आसला तेका म्हणटा ते रिटायर्ड लायफ. ओके. तर आमच्या मंगळुराच्या इतिहासा विशयान तुमकां अभिरूच आसा गी? वय. ओके. तर आता दुसरे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर आसा. टिप्पूच्या बंदडेन बचाव जावन फाटीं येताना आमच्या पुर्वजांनी 2 दिरवीं सांबाळन हाडली खंयची ती? कितें म्हणटात तुमी? घुमटा आनी नास, या मायभास आनी बावार्थ, या वोवयो आनी वेर्स, या पोल्का आनी बायला नास? मायभास आनी बावार्थ. मायभास आनी बावार्थ म्हणटात गे? वय. शुअर आसात गे तुमी? शुअर. सारकें चिंतून जबाब दिया. आनी 3 ऑप्शन आसात. ना तेच तेच म्हणटात. दिसता म्हाका. सारकें दिसता. तशें दिसता. दिरवीं म्हणून सांगलें आमी. 2 दिरवीं. एसेट म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हणचे तर. ओके. देव बरें करूं मनस्त कॉल केल्ल्याक. मुखलो उलो पांबूर तावन ग्रेसी लायनर आसा. ग्रेसी बाय. होय हांव ग्रेसी. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. पांबुरांत पावस आसा गी? गडगड झुगला पांबुरांत इल्लो सांजेर बरो पावस आयलो. सांजेर बरो पावस आयलो न्ही? उदक आनी रावलां गी? उदा रावला आमी बैलांत हांव बैलांत आसात. नेटवर्क समस्या पुरा ना तुमकां न्ही? आसा वदोळांत समस्या आसता थोडी बेटी. वय गी. तरी तुमी आमच्या कार्याक कॉल केला आनी कॉल कनेक्ट जाला. मंगळूरचा इतिहास आमच्या टिप्पूच्या विशयांत, टिप्पूच्या बंदडे विशयान तुमी आयकला आसतलें. मंगळूरी क्रिस्तवांक कॅनरा तावन श्रीरंगपट्टणम म्हणसर वर्ण बंदडेंत गेल्लें टिप्पून. आनी तवळच्या संदर्भार आमच्या पुर्वजांनी 2 दिरवीं सांबाळ धरलीं आसा, सांबाळून हाडलीं आसा. खंयची ती? बी मायभास आनी बावार्थ. मायभास आनी बावार्थ म्हणटात न्ही? होय. घुमटा आनी नास न्ही गे? नाही बी मायभास आनी बावार्थ. ओके. देव बरें करूं तुमच्या जापीक. इतिहासा विशयांत आयकूंक मस्त अभिरूच आसता आनी आसक्त आसा. पूण ते उडास दवरचे, ते आतांय उडास येता. आमी क्लासींत आसतना जाल्यार ते उडास दवरचे, ते इयर, तांचे वर्सां, ते पर उडास दवरचे कितले कस न्ही गी? तुका इतिहास कशें आसक्त आसा गी? इतिहासा विशयांत इल्लीशी आसक्त आसा. पूण उडास दवरचे म्हणटा आसतना इल्ले खंय कडेन इल्लेशें कश्ट. कित्याक म्हळ्यार हांव एक सायन्स स्टुडंट जाल्ल्यान सो हिस्ट्री, सोशल आनी पुरो म्हणटा इल्लेशें पयस आसूंक पुरो. पूण इतिहास ह्या दिसांनी वाचतना जाय की मस्त खुशी भोगता. कित्याक म्हळ्यार इतिहास कोणी एकल्यान नोट केल्लें आसा, पानांनी बरयल्लें आसा, तें बरयल्लें उरल्या तावन आमकां आमची पुर्वज कशीं आसलीं, आदीं तावन समाज वाडोवन आयिल्ली रीत आसूंक पुरो, वा आमचो लोक वाडोवन आयिल्ली रीत आसूंक पुरो, तें सगळें आमकां कळटा. एखाद्या वेळार कोणी हाच्या विशयांत उल्लेख करूं ना तर, वा खंयसरी बरोवन दवरूं ना तर, पूण आमच्या आदीं कितें आसलें म्हूण आमकां आजुनी कळीत आसतना. मुखलो उलो लायनार आसा. मोगार नाडतावन फिलोमेना बाय लायनार आसा. फिलोमेना बाय. सवाल तुमी पळयलें गी? वय वय पळयलें. सवालाक जाप कळीत आसा?
वय माय बास माय भास भावात न्ही माय बास शुअर आसात गी तुम्ही वय वय ओके घुमटाने नाच तुम्ही पळोवना गी घुमटा नाच घुमटाने पळयला नाच आतांय आसा न्ही गी वय वय आसा आसा पूण ते दिरवी नाही पूण ते म्हणटात नाही गी. म्हण दिसता म्हाका ये म्हण दिसता ओवियो आनी वेर्सी आसा आतांय तुमकां आयकूंक मेळटा रसा वय वय येस येस रायट ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक थँक्यू मग वीक्षकांनो आयच्या ह्या अंगड्यांत आमच्या मंगळूरचे इतिहास विशयांत आमी तुमकां ह्या विशयांत दवरच आमी सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार घाल्ले आसा आनी लागीं लागीं 225 वर्सांच्या आदल्या विशयांत आमी उलोवन आसा जावं पुरो हैदर अलीचो काळ आनी टिप्पूचो काळ टिप्पू आयल्या उपरांत हांगासर असले साबार जाण क्रिस्तांवां जाय तितले कश्टार पडले आनी एक विभिन्न परिस्थिती बोगसो तांकां अनुभव आयलो जाय तितले इगर्जांनी दाड घाल्ली आसा इगर्जां फोडिल्लीं आसात आनी ते फातर उपयोग करून आनी एक बंदा बांदली आमकां आमच्या चरित्राच्या पानांनी आमकां वाचूंक मेळटा आनी अशें आसतना आमचे मलगड्यांनी सोडून दिवना मलगड्यांनी जाता तितले तांचे प्रयत्न केल्ले आसा कित्याक म्हळ्यार आमचो समुदाय उरोवच्या खातीर आनी आमच्या लोकांक उरोवच्या खातीर ह्या विशयांत आनीक आमी गजाली करया हप्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार परत एक फावटी येता आनी हप्त्याचे सवाल अशें आसा मैसूरचो वाग टिप्पूक आमी आपयता मैसूरचो वाग कितल्या वर्सां तावन ताणें राजवटकी चलयली हाचे ऑप्शन्स आसात 10 ऑप्शन बी 13 ऑप्शन सी 17 आनी ऑप्शन डी 20 आनी हाचे जबाब दिवंक एका हप्त्या भितर तुमी हाची जबाब दिवेत टीव्ही नंबर थंयसर आसा 9380043073 तुमचें नांव तुमचो गांव तुमचो विलास ह्या वॉट्सॅप नंबराचेर तुमी एका हप्त्या भितर तुमी दान दिवचें दुसऱ्या सवालाची जबाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ दुसऱ्या सवालांनी जबाब तुमच्या टीव्ही पडद्यार दुसरें सवाल आसलें टिप्पूच्या बंदडेंत बचाव जावन पाटी येताना आमच्या पुर्वजांनी 2 दिरवीं सांबाळून हाडिल्लीं आसात ती खंयची म्हणून आनी ती जावन आसा मायभास आनी भवार्थ आमच्या मलगड्यांतय पुर्वजांतय भवार्थ घट्ट आसल्यान टिप्पून कितलेशे कश्ट दिल्यारी कितली दगदवणी दिल्यारी आमच्या पुर्वजां वयर कितलो हल्लो करून मरणाची शिक्षा दिल्यारी कोण सकट जिवंत आसलेल्या लोकांतय भवार्थ ती दंडोळनात भवार्थ तांणी घट्ट धरल्या निमती हेर सर्व संगती आमच्या थंय ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा आमची मायभास कोंकणी भास अजून जिवाळ आसा आनी मायभास आनी भवार्थ घट्ट तांणी दवरल्यान तिंचे दिरवी जावंक पावल्यांत आनी त्या वरवीं आमची आचरणां आसूंक पुरो संस्कृती आसूंक पुरो अजुनूय आमकां पळोवंक मेळटात आनी ह्या बाबतीन अशें आमची घुमटा पदां तशेंच वोव्यो वेर्स वा हेर कितेंच आमी तुमच्या ऑप्शनांत दिल्लीं आसात ते सकट आज आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या संस्कृतेंत जिवाळ आसा तर आमच्या पुर्वजांक आशिल्लो तो भवार्थ आनी आमची मायभास तांणी राखून व्हेल्ली ती रीत आनी पाटी कितलेशे बंदडे तावन पाटी आयल्या उपरांत तशेंच भवार्थान मागणें तांणी केल्लें देवबिरांत तांचे थंय आसली आनी आमची मायभास ती उलयतले जाल्ल्यान अजून आमकां हें पळोवंक मेळटा कशें तांणी उरोवन काणगे लागीं तेन्ना आतां मुखल्या पिळगेक उरोवन काणगे जे म्हणली आमची विनंती जावन आसा आनी मुखल्या पिळगेक वचत जाय तर आमची आनी तुमची आमी मेस्तांनी सांगाता म्हणून हे फुडल्या पिळगेक दी जाय भवार्थ आमी दवरी जाय मात्र न्ही आसता आमची भास आमी उरय जाय तर कोंकणी आमी उलय जाय आनी कोंकणी उलोवंक आमच्या घरच्यांक आनी मुखल्या पिळगेक आमी शिकोवची निजायकी गरज आसा आनी कोंकणी कार्ये आमच्या समाजांत ह्या दिसांनी मस्त कार्य येतात नवी नवी कार्य येतात आनी ह्या सर्व संगतीक कोंकणी विशयांत आमी सांगात दी जाय आसा आमी वसा जाय पडटा फकत ते कार्य आसा म्हणल्या उपरांत आमी युट्यूबार लायव्ह येता गी म्हणून रातच्या बदलाक थंयसरच वचून ते कार्यांत भाग घेतल्यार कोण सगळे आर्टिस्ट आसात कलाकार आसात तांकांय आमी पाठिंबो दिल्यार बरी जाता शांती तुज्या लागीं इतिहासा विशयांत उलोवचें तर तुका इतिहास म्हणलो पसंद आसलो गी इतिहास त्यांचा हांवें सांगलें म्हणलें न्ही मस्त स्टोरीज आसात काणयो आसात तेंचर आनी ते खंडीत जावन आमची टिचरां सांगता आसतना ते आयकूंक कितले खुशी भोगता गे तितलेंच आमी वाचतना ते खंडीत जावन कश्ट आसले पूण आतां मंगळूराक ते सगळे आमी आयकले व्हड जाले आनी आतां मंगळूरांत असलो इतिहास आसा म्हणटाना खंडीत जावन गौरव आसा आनी अभिमान आमकां सुमेस्तांक उलो हांगासर लायनार आसा हॅलो दुबय तावन डायन लायनार आसा डान बाब नमस्कार नमस्कार डान बाब तुमी मंगळूरी मुळाचे आनी दुबयंत वस्तीकार आसात वय वय मंगळूर इतिहासा वयर तिसरें सवाल सुलभ आसतलें गी कितें म्हणटा तुमी
चिंता सुलाभ असा म्हणून सुलाभ आसात म्हण चिंता तर तुमच्या सवाल खातीर कितें म्हण सुलाभ पळय सवाल आमी घालता घालया. सवाल अशें आसा बंदडेतावन पाटी आयिल्ल्या कोंकणी क्रिस्तवांक दस्तवेजा प्रकार आस्त पाटी दिल्ली कोणे परत एक पोटी सवाल तुमचे खातीर बंदडेतावन पाटी आयिल्ल्या कोंकणी क्रिस्तवांक दस्तवेजा प्रकार आस्त पाटी दिल्ली कोणे तुमचे ऑप्शन्स ऑप्शन ए सर हेक्टर मुंड्रो ऑप्शन बी सर थॉमस मुंड्रो आणि ऑप्शन सी सर लॉर्ड कार्नवालिस आणि ऑप्शन डी सर कॉलिन मॅकेन्झी हांवें आयकोंक परत एक फक्त फावटी आयकोंक. सवाल हांव सांगता तुमकां आनी ऑप्शन सांगता सारकें आयका खंयच्या आसूंक पुरो म्हणून सांगा तुमी युट्यूबार पळोवन आसात म्हणून पाती येता कॉल करतना म्हणला म्हणून म्हाका कळीत हय, हय. आसा सवाल अशें आसा हय, हय. बंदडेतावन पाटी आयिल्ल्या कोंकणी क्रिस्तवांक आमचो कोंकणी क्रिस्तांव टिपूच्या बंदडेतावन पाटी आयल्या उपरांत तांची दस्तावेजा प्रकार आसली ती आस्त पाटी दिल्ली कोणे कोंकणी क्रिस्तांव लोकांची आस्त पाटी मेळोवंक कुमोवंक केल्ली कोणे म्हणून चार ऑप्शन आसात सर हेक्टर मुनरो सर थॉमस मुनरो सर लॉर्ड कॉर्नवालिस सर कॉलिन मॅकान्झी डी ऑप्शन डी सर कॉलिन मॅकान्झी म्हणटात होय देव बरें करूं मानेस्त डायन कॉल केल्ला अशेंच मोग आसूं दी सवाल पयल्या कॉलराक इल्लेशें कश्ट म्हूण बगूंक पुरो पूण उरल्यांक मागीर इल्लेशें सुलाभ सुलाभ जाता जाता. वय मुखलो उलो आसा वेणूर तावन जॉयलन लायनर आसा हॅलो जॉयलन जॉयल 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 वेणूर तावन जॉयल कितें करताय हांव शिकता शिकते आसाय खंयच्या क्लासींत फर्स्ट पीयू फर्स्ट PUC कितें काण गेलाय सायन्स कॉमर्स गे आर्ट्स गे आर्ट आर्ट्स काण गेलाय तर इतिहासाक सांगुल्लो मनीस तूं न्ही वय ओके आर्ट्सान तुजे फेवरेट सब्जेक्ट खंयचे इकॉनॉमी इकॉनॉमिक्स न्ही आज आमी हिस्ट्री विशयांत उलोवन आसा वय तर हिस्ट्रीचे एक सवाल आसा आमच्या मंगळूरच्या इतिहासा वयर त्या सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें वय बंदडेतावन पाटी आयिल्ल्या कोंकणी क्रिस्तवांक दस्तवेजा प्रकार आस्त पाटी दिल्ली कोणे आनी ऑप्शन आसात सर हेक्टर मुनरो सर थॉमस मुनरो सर लॉर्ड कॉर्नवालिस आनी सर कॉलिन मॅकान्झी कितें म्हणटाय जॉयल सी लॉर्ड कॉर्नवालिस सर लॉर्ड कॉर्नवालिस म्हणटाय गी हाच्या विशयांत वाचलाय गी वय ओके देव बरें करूं कॉल केल्लाक थँक्यू येस मुखलो उलो आसा बेಳ್ತಂಗಡಿ तावन कंकनाडी तावन सल्वोदोर लायनर आसा सल्वोदोर बाब नमस्कार नमस्कार मंगळुरान कितल्या वर्सां तावन तुमी वस्तीकरण आसात हांव एक 45 इयर्स एक 45 इयर्स जातून तुमी हांगासर वस्तीकरण आसात वय 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 सवाल पळयले म्हणजे दिसता तर ह्या सवालाक तुमकां कांय कश्ट जावचे ना न्ही हा पळयात सी सर लॉर्ड कॉर्नवालिस सर लॉर्ड कॉर्नवालिस म्हणटात गे वय 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 पक्का गी जबाब सारखी आसतली म्हण सांगतात गी तुमी तास तळे म्हणजे मागीर जायना ओके मागीर सांगूंक जायना एखाद्या वेळार सारकी असल्यार गंमत आसा कित्याक म्हळ्यार तुमचें नांव लकी बावलाक वता प्राइज जीक अवकाश मेळटा सारकी ना जाल्यार आनी एक फावटी प्रयत्न करचे वय 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 तितलेंत देव बरें करूं माने सर्वोदर कॉल केल्लाक मुखलो उलो आसा मोगार नाडतावन जेस्लिन लायनर आसा हॅलो जसलिन हॅलो हॅलो जसलिन आ वय कितें करताय तूं शिकताय गी काम करताय गी हांव फर्स्ट पीयू शिकोन आसा फर्स्ट PUC आ वय तर काले काण गेलाय तुवें PCMB PCMB सायन्स न्ही गी हिस्ट्रीन तुका इंट्रस्ट आसा आ हिस्ट्रींत तुका इतिहासा विशयान तुका आसक्त आसा आ इल्लीशी आसा इल्लीशी आसा तर खंडीत जावन इल्लीशी आसा म्हणले तर हे सवाल तुमच्या TV पडद्याचेर तुमी पळोवचे आ ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन सी सर लॉर्ड कॉर्नवालिस म्हणटाय गे आ वय आनी एक बडी चिंतूक अवकाश करून दिता 1880व्या इस्वेंत हो मानेस्त कलेक्टर जावन आयिल्लो आसा एक क्लू तुका सोडून दिला मुखल्या कॉलेजांनी सोडून दिला जबाब कितें आसूंक पुरो म्हणून इल्लेशें आनी एक बडी चिंतून कितें जाप म्हण सांगताय ऑप्शन सीत ऑप्शन सीत म्हणटाय न्ही चेंज करूंक नाका नाका ओके देव बरें करून कॉल केल्लाक मुखलो उलो
पानीर तावन फ्लोरा कास्तलिनो लायनार आसा. हॅलो, हॅलो नमस्कार फ्लोरा बाय. सर थॉमस मनरो तो फर्स्ट कलेक्टर जावन आसलो त्या टायमार तशें आसतना ताणें कोंकणी क्रिस्तांवांक त्या टायमार कॅपिटिविटी केलें बंदडे पाटी येताना हेल्प केल्लें म्हणून. ओके, तो फर्स्ट कलेक्टर जावन आसल्यान ताणें हेल्प केल्लें म्हण तुमी सांगतात न्ही. वय 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 देव बरें करूं फ्लोरा बाय. ओके देव बरें करूं कॉल केला. तुमची जबाब जर सारकी आसा तर तुमचें नांव लाकी मगाक वता, व सारकी ना तर परत तुमकां उपरांत अवकाश मेळटलो मुखल्या दिसांनी. आनी तुमी आमच्या ह्या कार्याक उलो करीत आनी आमच्या इतिहासा वयर आयचो अंगडो आमी काडून आसा. आनी आदल्या आमच्या मलगड्या विशयांत उलोवचें तर साबार वर्सां आदी लागीं एक 225 वर्सांची आदली गजाल. क्रिस्तवांची आस्त विशेश जावन टिप्पून कितें केलें म्हळ्यार टिप्पू आडळतेक आयल्या उपरांत हांगाच्या क्रिस्तांव लोकांक दग दिवंक सुरू केली, कस दिवंक सुरू केली. आनी आमच्या क्रिस्तांव लोकांक तांची आस्त आसली वणखाणी येवन ती आस्त ताच्या सोल्जर, ताच्या सैनिकां पैकी वांटून दवरली. तितलें मात्र न्ही आसता, ताका कोण बरें जावन आसली पळया तशें तांकां तांच्या सांगाता वांटली. म्हणजे क्रिस्तांवाची आस्त तांच्या तावन गेली आनी हेरांक पावली. तरी आमचे क्रिस्तांव पाटी आयल्या उपरांत, बंदड्यातून पाटी आयल्या उपरांत ती आस्त पाटी मेळोवंक एका मानेस्तान कुमोग केल्ली आसा, येदोळचो क्लू दिल्लें आसा. ह्या मानेस्ता विशयांत आमी जाणा जावया. पूण आतां आयलो वेळ ह्या हफ्त्याचे सवाल पळोवचे. परत एक हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. सवाल अशें आसा, मैसूरचो वाग टिप्पून कितल्या वर्सांची राजवटकी चलयली? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17 आणि ऑप्शन डी 20. हाची सारकी जबाब तुमी व्हॉट्सॲप नंबराक तुमी धाडून दिवचे. तुमचें नांव, तुमचो गांव तशेंच तुमचो विलास 9380043073 ह्या नंबराक तुमी सारकी जबाब तशेंच तुमचें नांव, गांव आनी विलास तुमी एका हप्त्या भितर तुमी घालचे. आणि मगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्याचे विजेते आमच्या टीव्ही स्टुडिओ येवन तांचे इनाम स्वीकार केला. तांची एक झलक आमी पळोवन येवया. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो दायजी वर्ल्ड संस्थेतर्फेन एक विशेष कार्य जुलैच्या 5 तारखेर सेंट आग्नेस ऑडिटोरियमांत चलतलें आनी तें आसा कोंकणी परब. आनी ह्या कोंकणी परबाक तुमी सुमेस्तन येजे म्हणल्यार वताचे आपोवणें एक विभिन्न कार्य, एक विशेष कार्य 5 वरार जुस्त 5 वरार सुरू जाता. लागीं 8:30 वरां भितर आखेर जाता. प्रवेश धर्मार्थ कितें एंट्री टिकेट आसची ना. कोंकणी कार्याक तुमचो पाठिंबो दिवचो गरज आसा. तवड मात्र आमची संस्कृती आनी कोंकणी उरतली. मात्र न्ही आसता हेरांक कोंकणी विशयांत आनीक आमी एक जाणवाय दिवच्याक, मात्र न्ही प्रोत्साह कोंकणी कलाकारांक प्रोत्साह दिवच्याक तुमचो पात्र जरूर आसतलो म्हणून ह्या कार्याक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. तशेंच वीक्षकांनो आतां आयला वेळ तिसऱ्या सवालाक आमी जाप दिवचो. आनी ते तिसऱ्या सवालाक साबार जाणांनी तुमी जाप दिल्या तर सारकी खंयची जाप ते पळोवचें तुमच्या टीव्हीचेर. आनी सवाल आसा, बंदडे तावन पाटी आयिल्ल्या कोंकणी क्रिस्तावांक दस्तवेजा प्रकार आस्त पाटी दिल्ली कोणे? आनी हाची सारकी जबाब सर थॉमस मुनरो. आनी हांव चिंता अखेरीच्या कॉलरान मात्र सारकी जबाब दिल्ली म्हूण हांव चिंता. आनी तिका परबी पाटयता तिचें नांव आमी दोगी सजरा हाच्या लाकी बावलाक घाल्लें आसा. आनी कार्याचो अखेरीचो वांटो 100 प्रायजां आसात, 100 इनामां आसात. तर ह्या 100 इनामां कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. आयच्या अंगड्यार 3 सवालां आमी सदर केल्लीं आनी ह्या 3 सवालाक सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां लाकी बावलांत आसा. तर पयलें इनाम आमच्या कार्याचे प्रधान पोशक जावन अशें युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड धर्मार्थ भलायकी तपासणी करचें कार्ड कोणाक मेळटा गे म्हळ्यार? आनी पयले जबाब दिल्ले तिणें बचपे लिनेट. सो बचपे तावन लिनेट बाय तुमकां परबी पाठयता. आमच्या कार्याक प्रधान पोशक जावन युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांणी सांगात दिल्लें आसा ह्या दिसांनी भलायकी सांबाळची गरजेची. त्या खातीर एका लकी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक तुमकां अवकाश आसा. तें कार्ड कोणाक लाभता तांणी युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर थंयसर वचून तांचे भलायकी तपासणी करयेत. सांगत आस दुसऱ्या विनराक मानसा वॉटर पार्क हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर लाभता. आनी मानसा वॉटर पार्काचो गिफ्ट वॉचर लाभला मोगारनाड तावन फिलोमेना बायक.
मोगार नार्तावन फिलोमिना बायक गिफ्ट वॉचर लाभला आणि मानसा वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क आमच्याच मंगळुरांत असो एक नवार्धीक वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क थंयसर इव्हेंट करचाकी तुमकां अवकाश आसा आणि ह्या दिसांनी पावस म्हूण तुमकां बगल्यार पावस रावल्या उपरांत तुमी जरूर थंयसर वसी येत आणि ऑफर्स जी चलून आसा तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा. सांगात आस तिसऱ्या विनराक लाकेनीज हांचे तावन एक केक इनाम जावन लभता आणि ही केक तुम्ही एका वर्सा भितर लाकेनी हाका संपर्क करून तुम्ही काण घेवं आणि विनर कोण पांबूर तावन ग्रेसी बायक हे इनाम लाभता. ग्रेसीबाई तुमकां परबी पाठयत आसतना मुखले प्राइज आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर आणि ते गिफ्ट वाउचर फावो जाता अमेबल तावन जॉनी. सो मानेस जॉनी तुमकां ही परबी पाठयत आसतना रेक्झिन सेंटर हांणी ह्या कार्याक आमकां विशेश तरान सांगात दिल्लो आसा आणि तांचे तावन लभचे गिफ्ट वॉचराक कोणाक फावो जाता म्हळ्यार तन्नेर बावी तावन स्वीडलाक हे गिफ्ट वाउचर फावो जाता. आणि अखेरीक एक प्राइज उरला वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फ्लोरा कास्टिलिनो पानीर हांकां हे गिफ्ट वाउचर फावो जाता. सुमानेस्तीन फ्लोरा तुमकां ही परबी पाठयत आसतना कोणाक सकट प्राइजां मेळ्ळ्यांत दाखर्ण एका हफ्त्या भितरच तुमी आमच्या टीव्ही स्टुडियोक येवचें. आमच्या प्रोग्राम कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करून हांगासर येवन तुमचे प्राइज तुमी स्विकार करचे. एखाद्या वेळा खंयच्याय कारणा खातीर तुमकां येवंक जायना तर तुमच्या फ्रेंड्सांक वा तुमच्या मोगाच्यांक हांगासर धाडयेत पूण धाडटा आसतना तुमची ID कार्ड मात्र तांकां धाड. हांगासर तावन तुमचे प्राइज तुमी स्विकार करी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तर आयचो अंगडो आमच्या लोकांक रुचलो म्हूण हांव पाती येता. जरूर ह्या अंगठ्या विशयान तुमी आमकां सांगचे आणि तुमची सल्ला सूचना आसल्यार आमच्या कार्याक दिया म्हूण सांगून आमच्या मंगळूरच्या इतिहासाचो आमी दोगी सजरा रिलोडेड हाचो 7वो अंगडो आमी संपयता. हें कार्य पळयल्यार तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी आनी तुमी परत मेळया. तवळ पर्यंत मोग संतोष आणि हांसो तुमच्या तोंडार सदांच आसूं. देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.